येवकार हा समृता खणगावकर. सुरवेक पळायचे हेडलायन्स. छत्तीसगडात भाजपाचे गसगशीत जैत. वेंचणुकेच्या निकालात काँग्रेसीक बसलो व्हडलो दपको. तेलंगणा विधानसभा वेंचणुकेत के चंद्रशेखर राव हांचे भारत राष्ट्रीय समितीक खावची पडली हार. काँग्रेसीन भोवमताचो आंकडो हुपून जोडले गसगशीत जैत. बाणावले कासावली NH-66 वयल्या अंडरपासाचे चल्ला काम. कॉन्ट्रॅक्टराची कामगाराकच ना सेक्युरिटी. लोकांक खंयच्यान मेळटले सेक्युअर्ड प्रोजेक्ट, विचारतात थळावे. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. रुमडामावत दवरले पंचायत ग्रामसभा आयतारा बरीच गाजली. बीफ शॉप, EHN नंबर, बेकायदेशीर घरां, बेकायदेशीर सुरू आशिल्लीं कामां अशा जायत्या मुद्द्यांचेर ग्रामसभेत चर्चा जाली. तशेंच ग्रास कटिंगाचो विषय घेवन ग्रामसभा बरीच तापड जाली. पळयात पुराय बातमी. अगर मशीन लगा दो दिन सबके वार्ड में लगाना चाहिए. हमारे वार्ड का लोग कुछ काम होने देता नहीं है और हम लोगों का देखेंगे लोग कितने दिन का क्या डेवलपमेंट करते हैं लोग. कौन बोला मुझे, कौन बोला, कौन बोला मुझे, क्या मुझे बोला, कौन बोला नहीं करता है बोल के, कौन बोला 5 करोड़, कौन बोला. मेरे वार्ड में क्या हो मुस्तफा, तुम तो बात ही मत कर. मुस्तफा मैं तुम तो बात ही मत कर. देख मेरे को जैसे कुछ नहीं बोलेगा. देख मेरा बीपी पूरा हाई पर. कौन बोला, कौन क्या कर रहे हो. सब सुन रहे तुम बोला क्या कास्ट में का पैसा है. भले पंचायत मेजोरिटी इनका रहने दो, मेरा रहने दो. हाँ देख मुस्तफा मैं तेरा तू चुप तो बात ही मत. मेरा नाम मत लो, मुस्तफा नहीं बोला करके बोलो. सुन ले मुस्तफा ने तू मेरा उसमें तू भी ऐसे तेरे कोई लगी बात. इसको क्यों नहीं बोला. तेरे बदुलारे में मशीन बोला. विनायक से डरता है, विनायक से डरता है, इसके लिए विनायक को दिया. इनको ये पूछो, उठ रहे तू 1 नंबर वाले का मानता है. इनको पूछ जब पंचायत में एक काम होता है गटर साहब सर हम लोग 15,000 रुपया हमेशा निकालते थे हर बार. पयलींचोच ओल्ड आनी इल्लीगल जे घरां वाडल्या लोकांनी आतां बिल्डिंगेनी जे पार्किंग आहा थंय आपले आपले रूम काडून रेंटाक दिल्या. पायण चलपाची जी पायण आहा ती थंय सुद्दां रूम काडून आपले पोट भरता. हे भायले लोक येवना, पयलीं अशें रुमडावळान नासल्या. आनी एक मेन इश्यू म्हणटा तो हांव कितले 8 वर्सां जाले झगडटा, बीफ शॉप बंद करा. ह्या गांवान म्हणटा ते पयलीं बीफ शॉप नासले ते आजून कोर्ट तेजेर एक्शन घेयना. फक्त आपले तेच करता म्हणटा पूण आजून पर्यंत बंद करून उडयना ते. आनी दुसरें म्हळ्यार इल्लिगलिटीज खूब वाडल्या गांवान. कमुलदाद जाग्याचेर अंडरग्रावंड पार्किंग करपाक फोण मारून दवरल्या. असले चलता. प्रस्टिट्यूशन चलता, मर्डर जाता हांगा ह्या गांवान भितर केन्नाय जाता येना. दिसाचे मर्डर जाता. तरी सुद्दां ही पंचायत बॉडी आजून पर्यंत कांयच करपाक सोदना. फक्त आपली बोल्सां भरपा बसले हांगा आनी आमकां सांगता इलेक्शनाक बस. बिफाचो इश्यू कसो आहा, लास्ट टायम बोवाळ जाता बिफा लागून. एवरी टायम बिफा लागून बोवाळ जाता. आमकां आमी आतां इतलीं वर्सां आयले रावता हांगा. पयलीं ह्या गांवान म्हणटा तें बीफ नासलें. तेंच्यांनी सांगलेलें बंद करता म्हणून. कोणी आमकां DYSPन उतर दिल्लें आमी बंद उडयता म्हणून. पयल्यान इतले पसून तांकां सांगलें तुमी जे हँगींग करता पळय बीफ हँगींग ते बंद करा. तेय ते आयकना. आजून पर्यंत हँगींग करता आनी ते आयकय बी ना. तो हमारे पंचायत के फायदे के लिए हम लोग बॉडी मीटिंग सब मिलके 5 मेंबर सभी मिलके ये डिसाइड करे थे कि सभी मिलके हम लोग खुद पंचायत से पूरा कटिंग करना है. सबको मेंबर्स को तो दिया था हम लोगों ने, मतलब जाके चेक करके उनको क्लियर करने के लिए. तो सभी मेंबर थी और वो मीटिंग में नहीं थी. मतलब 9 मेंबर तो थे हम लोग, लेकिन ये सुफिया जो है ना वो नहीं थी. वो खाली इशू लगा दिए और मैं और सेक्रेटरी ने भी बात किए थे और उससे मिल के सामने ही बोले थे कि ग्रास कटिंग वाला भी था उसके साथ, तो उसको लेके जाके थोड़ा आपका जो वार्ड है ना वो आप क्लियर कर लो. ये मैं और सेक्रेटरी ने भी बताया था उनको. तो उन्होंने कुछ इग्नोर कर दिया कि मेरे को वो है ये कल परसों बोला और ये हम पे खाली बिना वजह ही एलिगेशन लगा दिए. इलीगल हाउसेस है वो. हाँ, और जो इलीगल हाउसेस का एक थोड़ा है वो भी थोड़ा क्या है देख के लेटर दे के क्लियर करेंगे हम. रस्त्यार जेन्ना ट्राफिक जेन्ना व्हेकल जे लोक पार्किंग करता ते लोकांक रस्त्यार जे कॉमन सामान्य मनीस आसा तांकां त्रास जाता. आनी त्या कारणान फायर ब्रिगेडीक वचपाक त्रास जाता. फायर ब्रिगेड कमी कमी 50 ते 100 मिटर पयस रावता. कित्याक व्हेकल्स रस्त्यार आसता तांकां वचपाक मेळना. थंय घर पेटलेलें आसा ते पेटोवन काबार जाता. तसोच मेडिकल इशू जेन्ना एम्ब्युलन्स येता एमर्जन्सी टायमार ती थंय जाग्यार सुवार पावना. तो एक इशू. EHN नंबरा खातीर भरपूर पार्किंगे खातीर इशू जाता. जे रस्त्यार
हांव कितें म्हणटा रस्त्यार जे पार्किंग आसा पळय ती पार्किंग तेजे स्वताच्या घराच्या हितून प्रॉपर्टीन जावपाक जाय. रस्तो जो आसा तो पब्लिका खातीर क्लियर आसपाक जाय. त्या भायर लोकांनी झाडां लायल्या ती क्लियर जावपाची गरजेची आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. संवसारीक पांवड्यार प्रोजेक्टांची कामां कशी करतात, दर्जो कसो सांबाळटात ते पळोवपाक मंत्र्यांक स्टडी टुरार सुदारीत देशांनी धाडपाची परंपरा गोंयांत आसा. मंत्री कितें पळोवन येतात खबर ना, पूण गोंय सरकाराचे प्रकल्प घाळसाणेन उबे रावतात हाजी गवाय पावला पावलार मेळटा. पळयात रमेश नायक रावताचो बाणावलेचो रिपोर्ट. आज आमी आसात बाणावलेचो अंडरपासचे जे काम चलता ते नॅशनल हायवे 66 थंय आसात. आनी आज आमचे कडल्यान पळयतात की जो बरो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान आपल्यालो जो स्टाफ आसा जो काम करता हेका कितली सेफ्टी दिल्या ती तुमकां आमी दाखयतात. खरेंच हेंकां मॅडल फावो आसता कित्याक असली कॉन्ट्रॅक्टरान खरेंच भरपूर फेलिसिटेशन करून तांकां लाखांनी रुपया दिवपाक जाय. कित्याक अशें करून हे बरें काम करता म्हणून आज फाटल्यान तुमी पळयात गोळो मारून हेंची जो स्टाफ आसा हो गोळो मारून सेंटरिंगाची काम करता. आनी एक जर हात सुटून जर तो पडलो जाल्यार तो समतो चंद्रार वचपाचो. म्हणूनच आमी मागतात की आमकां सेफ्टी उरची म्हणून. पूण हांगा कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा हे मनमानी करतात, आपल्या जाय तशें करतात आनी ह्या लेबरां हाडून हांगा त्रासां घालतात. खंय तरी सरकारान हेजेर इनिशिएट घेवपाक जाय आनी असली कॉन्ट्रॅक्टरांचेर हांगा एक्शन घेवपाक जाय. कित्याक हेंकां सेफ्टी दिवपाक जाय आसता. हांगा तुमी रोड पळयला, रोड गेले कडेन आसा, हांगा लोकां सुद्दां सेफ्टी ना. फाल्यां हे सायडीच्यान लोक वतात तेंचेर केन्ना हें पडपाक शकता. म्हणून आमी मागतात की हेजेर बेगीच्या बेगीन PWD ऑथॉरिटी आसा हेणी खंय तरी इनिशिएट घेवन हेंकां कितें तरी उपाय काडचो आनी हेंकां सेफ्टी दिवची म्हणून. ना जाल्यार आमगेले पयशे हेंकां मागीर दिवपा पडटले. एक वटेन आमी हांगा त्रासां पडले कडेन आसा लोकांक हांगा कांयच हें ना आनी तितून भितर हें आनी बर्डन जावपा आसा. सरकार एक वटेन आमचेर लोन काडीत आसा आनी ह्या लोन काडून हेंकां फारीक करपाचें. बाणावलेच्या सांतान परेरान सरकारी कामाचे पद्दतीची पंचनामोच केला. येरादारीचे नेम मोडप्यांक चलना दिवपाक फुडें आसपी ट्राफिक पुलीस रस्त्या वयल्या आडमेळी कडेन कित्याक आडनदर करतात ताजो थेट सरकारी यंत्रणेक प्रस्न. ಏನು आमगेलो जो जुडियो हिंगा माट आहा हिंगा त्या जाग्याचेर हिंगा तुमी चोयला हिंगा हो बेनावली कावेलुसी रोड मेन रोड आनी हिंगा ही वेस्टर्न बायपास हायवे वयता आनी हे मेन रोडाचेर तो एक अंडरपास कोताय. सो हे अंडरपास कोता आसतना काम चलता आसतना एक म्हणटाय ती लेबर आहा तेंगेली सेफ्टी चोवपाक जाय, दुसरी म्हणटाय ती पब्लीक सेफ्टी आमगेले कम्युटर्स आहाय तेंगेली. आतां हे जाग्याचेर तरी चोयल जाल्यार हिंगा सेफ्टी आहा ती इज इक्वल टू 0. म्हणजे हे ग्राउंडाचेर ही सेफ्टी ना. आतां कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेगेले सेफ्टी लिस्ट आसता ते तेणे एवरी मॉर्निंग तेणे चोवपा जाय. प्लस म्हाका दिसता PWD डिपार्टमेंटान तेंगेलो इंजिनियर आसता जो सुपरवायझर तेणे हिंगा सुपरवायज करपा जाय की हे काम आहा तें सारकें चलत म्हूण. कॉन्ट्रॅक्टर आपणागेले कंप्लायन्स दाखयता जे सेफ्टी नॉर्म्स आहाय तेंकां. आज जे जाग्याचेर चोयल जाल्यार तेणी पयर सुवातेर हे थिंगात हे बेत्याचे तेणी स्लॅबान पायलाप करून दवरलो आहा आनी मारगांव सावन व ते वतान हायवेचे सावन नावेली सायडीन कोण येता जाल्यार माशे पासून दिसती कोणा हे पायलाप केला इतली वयर केला. सो दुसरी सायडीन व्हेकल येता त्यो दिसती पडनाय. दुसरी म्हणून जाल्यार हे जाग्याचेर जे इल्युमिनेशन लायट्स आहाय त्यो लायट्यो ना हिंगा सारक्यो. आज आमगेले बाणाले गांवांत तरी चोवपाक गेले जाल्यार हॅलोजनूय म्हणजे वयर ही व्हडली लायट आहाय आमगेल्यो ते हाय मास्ट आहाय थिंगाच दुसरे खांबे आहाय लायट्यो म्हणजे एक एक जाग्याचेर नाक जाल्या पासून लायट आहाय. बट हे जाग्याचेर हिंगा गरज आहा लायटीची थिंगा एकूय लायट ना. दुसरी म्हणटाय ते तेणी हे ट्रॅफिक आयलँड बांदले आनी तांकां ते सोरयांचेर तेणी त्यो उट केलो आहाय त्यो बेत्या सोरयो कॉन्क्रिटा यूज कोताय त्यो. आतां एक्सिडेंट कितेंय कोण जावपाक शकता. सगळ्याक त्यो सोरी सारक्यो भाल्या भाशेन उबो रावलो आहाय. जोरी तर हिंगा एकलो मातशें कितें जावन पड जाल्या पासून ते सोरयांचेर पडो तो साल्वार जावपाक शकता. पण सोरयांचेर पड जाल्यार ती सोरी तेज पोटां वचपाक शकता, तेज दोळ्यां वचपाक शकता, तेज गोमट्या तोपपाक शकता. आनी सरकार सेफ्टी विकेट तेदोना कोरोडांनी पयशे मोडटा ते इव्हेंट करपाक हिंगा थिंगा इव्हेंट मोडपाक. सो ग्राउंडाचेर एगेन तुमगेली सेफ्टी ना तुमगेली
आनी पुलीस डिपार्टमेंटा गेली जे आज आमकां चॅलेंज इश्यू कोताय तुमी आमी सेफ्टी तरी कंप्लायन्स दाखयनाय जाल्यार पब्लीक तुमी चॅलेंज इश्यू कोताय हेल्मेट घायना जाल्यार तुमकां दिसना ट्रॅफिक डिपार्टमेंटाकू हो इश्यू रेज करपाकू तुमगेली हे इश म्हणून जॉब इश म्हणटा तुमकां आतां हिंगा सेफ्टी ना ती. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवाउपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आयतारा तेलंगणा विधानसभा वेंचणुकेत के चंद्रशेखर राव हांची भारत राष्ट्र समितीक हार खावची पडली जाल्यार काँग्रेसीन भोवमतांचो आंकडो हुपून घसघशीत जैत जोडले. काँग्रेस 60 वयर सुवातांनी फुडें आशिल्ल्यान हैदराबादान उत्सव सुरू जाला. एक्साचेर बीआरएस पक्षाचे फुडारी केटीआर हांणी काँग्रेसीक जनादेश मेळ्ळ्या खातीर तांकां परबी भेटयले. भव्य पोरनो पक्ष 65 जागे घेवन मुखार गेलो आनी सत्ताधारी बीआरएसाक फकत 40 सुवाती उरल्यो. भाजपा आनी एआयएमआयएम अनुक्रमान 8 आनी 6 जाग्यांचेर फुडें आसात. 119 जाग्यांच्या तेलंगणा विधानसभेन सरकार घडोवपा खातीर पक्षांक 60चो आंकडो हुपचो पडटलो. काँग्रेसीक जैत मेळोवन दिवपी रेवंत रेड्डी हांणी 2018 वर्सा तेलंगणा विधानसभा वेंचणुकेन कोडंगलांतल्यान काँग्रेसीचो उमेदवार म्हूण लढो दिलो पूण बीआरएस उमेदवाराक हारलो. उपरांत 2019 वर्साचे सार्वत्रिक वेंचणुकेन तो मलकाजगिरीची सुवात जिखून 10,919 मतांच्या अंतरान खासदार जालो. जून 2021 ताच्या एन उत्तम कुमार रेड्डीच्या जाग्यार तेलंगणा प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष म्हणून नेमणूक जाली. रेवंत रेड्डी राज्य मुखेली म्हणून शैली बदलिल्ल्यान काँग्रेसीन टिका जाली पूण पक्षाच्या उच्च कमांडान ताका तेंको दिलो. सीएम केसीआर सोडल्या तेलंगणा वेंचणुकेन पक्षान ताका उबो केल्ल्यान तांकां राज्यांतलो व्हडलो फुडारी म्हूण प्रक्षेपण केलो. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकर आनी संगीता ओली. आनीक एक व्यापक जैत मेळोवन भाजपा पक्षान राजस्थान राज्य विधानसभा वेंचणुकेत 199 जाग्याचेर स्पश्ट भोवमतान जैत मेळयले. अशोक गहलोत हांच्या फुडारपणा खाला सध्याच्या काँग्रेसीक भाजपान हारावन घसघशीत जैत जोडले. राजस्थानाची वेंचणूक बारीकसाणेन पळोवपी सर्त आशिल्ली आनी भाजपाक आनी ताच्या उदरगतीच्या समर्थक धोरणाक वाडत वचपी तेंको दाखोवपी निकाल म्हूण पळोवपाक लागल्यात. काँग्रेसीन आपल्या पारंपारीक मतदारांक आव्हान करपाचो यत्न केलो जाल्यार भाजपाक प्रगती आनी समृद्धीचो संदेश दिवन नवे मतदार मेळोवंक मेळ्ळे. राजस्थानात आनी हेर कडेन भाजपाक मेळिल्ल्या यशाक लागून येवपी 2024 वर्साचे लोकसभा वेंचणुके खातीर पक्षाची संद फुडें सरल्या. दुसरे वटेन काँग्रेसीक राज्यात आनी राष्ट्रीय राजकीय मळार प्रासंगीक रावपाक जाय जाल्यार आपले रणनितीचे परतून मूल्यमापन करचे पडटले. देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गांव गरीब किसान के मसीहा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने राजस्थान का चुनाव लड़ा. राजस्थान की जनता ने भरपूर समर्थन किया. कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयत्न किया. हम प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने 5 साल लगातार परिश्रम किया, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हैं और राजस्थान की जनता का आभार व्यक्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया. प्रधानमंत्री जी की जब राजस्थान में सभाएं हो रही थी, जिस प्रकार से राजस्थान में जनसैलाब प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आ रहा था, अभिनंदन करने के लिए आ रहा था, तभी से स्पष्ट था कि राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनना तय है. और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब यहाँ पे चौमुखा विकास होगा. राजस्थान तेज गति से आगे बढ़ेगा. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के उनके कुशल नेतृत्व जो उन्होंने समय समय पर राजस्थान को कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं. देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने समय समय पर राजस्थान की टीम को बुला करके बात करना, मार्गदर्शन देना, सभाएं करना, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं. सभी केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान की टीम का अभिनंदन करते हैं. बहुत आज अच्छा दिन है, शुभ दिन है और आज जहां एक
मध्य प्रदेश में भी क्लीन स्वीप हुआ, छत्तीसगढ़ भी क्लीन स्वीप हुआ। इन सभी राज्यों में आज यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जबरदस्त विजय हासिल हुई है। आगे आने वाले समय में लोकसभा में भी 2024 में होगा तो राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। गोवा 365 खातीर मनीष परब आणि निखिल जल्मी. भारतीय जनता पक्षान मध्य प्रदेशात सत्ता विरोधी पक्षाक हारावन जैत मेळयला. मध्य प्रदेशात भाजपान आपले सरकार तिगोवन दवरला आणि राज्य विधानसभा 230 जाग्यांतल्या अर्ध्या परस चड जाग्यांचेर जैत मेळयला. मध्य प्रदेशात भाजप पक्षान काँग्रेसीचो धूप केलो. ही वेचणूक राज्यातल्या भाजपाची लोकप्रियतेची लिटमस चाचणी म्हणून पळयली आणि पक्ष फ्लाइंग कलर्सांनी पास जाल्लो दिसता. वेगवेगळ्या एक्झिट पोलांनी निकाल पयली सुचयल्ले की काँग्रेस हो मुखेल विरोधी पक्ष छाप घालपाक अपेस आयले आणि भाजपा कडेन केन्नाच जोडलो ना. भाजपान आपल्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांक फुडें व्हरपाचो जुगार मध्य प्रदेशात वायट रितीन अपेशी थारला आणि ताका लागून वेचणुकेत बरी कामगिरी जाल्या. वियटू मध्य प्रदेशात भाजपाक जैत मेळयल्या उपरांत मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान हांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आश्वासनाचेर लोकांक अखंड विश्वास दाखयला आणि राज्याची प्रगती आणि उदरगती खातीर मतदान केला अशें सांगले. प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार है, मुकुट मणि है, वो एमपी के मन में भी है, वो देश के दिल में भी है. उनके प्यार आशीर्वाद के कारण और उनके प्रति जनता का अगाध विश्वास और अधिक श्रद्धा के कारण जो उन्होंने गारंटी दी, जनता ने विश्वास किया. मैं प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूँ. हमारे मार्गदर्शक कुशल रणनीतिकार अमित शाह जी, उनकी रणनीति, जगत प्रकाश नड्डा जी का हमें प्राप्त मार्गदर्शन, आदरणीय शिव प्रकाश जी, आदरणीय भूपेंद्र जी, आदरणीय अश्विनी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी सहित सभी कार्यकर्ताओं ने और हम सब नेताओं ने मिलकर कार्यकर्ताओं के साथ काम किया. फिर से भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत मिली है. ये मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उस विकास को जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला है. हमने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो या केंद्र की योजनाओं का जो योग्य क्रियान्वयन किया, डबल इंजन की सरकार के काम को जनता ने आशीर्वाद दिया है. मध्य प्रदेश में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी. कांग्रेस के लोग कहते थे एंटी इनकम्बेंसी, और यहाँ तो जनता के प्यार की प्रो इनकम्बेंसी थी और भरपूर प्यार आज मध्य प्रदेश की जनता ने लुटाया है. मैं मध्य प्रदेश की जनता को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और हम सब ये विश्वास दिलाते हैं कि एक एक वचन जो जनता ने दिया है वो हम पूरा करेंगे. गोवा 365 खातीर मनीष परब आणि निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. जीएफए अंडर 13 लिगात डॉन बॉस्को ऑडिटोरिया आणि सारझोरा एससी हांची मॅच जाली. 2-1 अशा फरकान डॉन बॉस्को ऑडिटोरियन जैत निश्चित केले. फातोर्डा आर्टिफिशियल टर्फ खेळामळार जाल्ले जीएफए अंडर 13 मॅचीन डॉन बॉस्को ऑडिटोरीन सारझोरा एससीक 2-1 अशा गोल फरकांनी हारयलो. जीएफए अंडर 13 डिव्हिजन 2 सालसेट झोन फुटबॉल सर्तीन फातोर्डा वतीन योहान शेल्डन राउजो आणि ओनस जॉन डायस हांणी दरेकी एक गोल केलो आणि सारझोरा वतीन एससी निखिल वेळीपान गोल केलो.
गोवा 365 खातीर संदीप तुवेकार, गौतमी गांवकर आनी शिवानी सांगेलकार. राज्यात सध्या हवामान थंड उरतले. सोमारा धुके पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. 9 तारखेमेरेन पावस पडपाची शक्यताय ना. 4 डिसेंबर मेरेन धुके पडू येता. लोकांनी जतनाय घेवची. फुडल्या 4-5 दिसात तापमानात कसलोच बदल जावपाची शक्यताय ना. व्हड प्रमाणात फरक पडचो ना. 9 तारखेमेरेन सुके हवामान. सकाळच्या वेळार उतर धुके पडपाची शक्यताय. तापमान 34 ते 24 डिग्री सेल्सियस. तापमानात व्हडलो बदल ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 शाळेचे कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.